गव्हर्नमेंट इज द रूल ऑफ दी पीपल बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल असे म्हणतात. हे सगळ्यांनी ऐकलं आसतलें. मात जर लोक सरकाराचेर नाखुश आसत जाल्यार कितें करप? नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. माझे नाव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. निषेध म्हळ्यार प्रोटेस्ट ही काय निर्णय, धोरण वा राजकीय कृती आड हरकत, नापसंती वा मतभेद जाहीर करपाची पब्लिक डिस्प्लेजर. निषेध ही अशी एक सहकार्याची कृती आसा जातून असंख्य लोक हाजीर राहून एकामेकांक सहकार्य करतात आणि संभाव्य परिणाम आणि धोके वाटून घेतात. सर्वसामान्य लोक सरकाराच्या निर्णयाच्या विरोधात वा काय ठराविक गजाल जायना तेन्ना सरकाराचेर दबाव हाडपाक प्रोटेस्ट करतात. आणि प्रोटेस्ट हो सहसा निमणो मार्ग असता. हालीसराक पळयले जाल्यार गोंयान प्रोटेस्ट ह्यो चालूच आसात. सध्या चालू आशिल्लो टॅक्सीकारांचो प्रोटेस्ट, सांकवाळे भुतानी प्रकल्पा आड प्रोटेस्ट, अंजुना नॉयज पोल्युशन प्रोटेस्ट, सनबर्न विरोधात प्रोटेस्ट, बोरी पूल विरोधात लुटले जाल्लो प्रोटेस्ट, आजगाव घडतोड प्रकरणाच्या विरोधात प्रोटेस्ट, आजगाव नाईट क्लब विरोधात प्रोटेस्ट, म्हापसा वाठारात जाल्ल्या रस्त्यांच्या खराब परिस्थितीचे लक्ष वेधून घेवपा खातीर प्रोटेस्ट आणि असले साबार प्रोटेस्ट गोंयांत फाटल्या कांय म्हयन्यांनी जाल्यात. तशेंच डॉक्टरांचो राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट आणि नीटच्या कथीत गडबडी आड जाल्ले राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट गोंयांत लेगीत जाले. मनात एक प्रश्न उबो जाता, ह्यो प्रोटेस्ट इतले कित्याक वाडल्या काय? लोकांक सध्या रस्त्यार स्वताक कित्याक देंवचें पडटा काय? कायदो हातात कित्याक घेवचो पडटा? सरकाराचे कान आणि दोळे उगडपा खातीर लोकांक बोवाळ कित्याक करचो पडटा? सरकाराक लोकांचे पडून गेल्ले ना अशें दिसून येता. सरकार हे लोकांचे आणि लोकां खातीर असता, मात गोंयांत सध्या वेगळेच चित्र दिसून येता. पुर्तुगीज ब्रिटिशांच्या काळात तांच्या दडपशाहीच्या विरोधात आदी असले तरेचे प्रोटेस्ट जाताले. सध्याचे सरकार अशी दडपशाही वापरून लोकांक ओगी करूंक काय व्यावसायिकांच्या फायद्या खातीर वावुरता काय हो लेगीत प्रश्न उपरासता.